नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवे सगळ्यांक येवकार. आज तुम्ही म्हणटले हांव अंतरिक्ष म्हणजे मॉड्यूल सोडून हांव युनिवर्स सोडून हांगा खंय पावलो. आज हांव हांगा पणजे आसा पाटो ब्रिजा कडेन आनी आमी एक आज सामकी युनीक एक्टिविटी प्लॅन केल्या विथ द हेल्प ऑफ पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी पणजी आनी आमची अंतरिक्ष अप एंड अवे आमचो प्रोग्राम. आमी एक एक्टिविटी प्लॅन केल्या हांगा पणजेन लोकांक दाखोवपाक की सोलार सिस्टम एक्चुअली केदी व्हडली आसा म्हणून. आता आमी जेन्ना सोलार सिस्टमा बद्दल शिकतात तेन्ना आमी आमच्या बुकार ते इल्लेशे चित्र पळयतात, तो इल्लोसो डायग्राम पळयतात आणि त्या डायग्रामान भितर सन आसता आणि सगळे 8 प्लॅनेट्स बरे सुशेगाद व्यवस्थित फिट केल्ले असतात. सो आमकां दिसता की सोलार सिस्टम कितें तरी ल्हान म्हणून, बट इट्स नॉट करेक्ट. सोलार सिस्टम ह्यूज आसा, सामकी ह्यूज आसा. आणि ही सोलार सिस्टम जर येदी व्हडली आसा जाल्यार युनिवर्स केदो व्हडलो आसा विचार करात. आज हांगा म्हजे बरोबर एक ग्रूप आसा, भुरगीं आसात, तांचे आवय बापूय आसा आनी इंट्रस्टेड सिटिजन्स आसा पणजेचे जे सोलार सिस्टम केदी आसा ते शिकपाक हांगा आयिल्ले आसात. आता कितें एक्झॅक्टली आमी हांगा करतले ते पळोवन घेवया. येयात म्हजे बरोबर. ओके, सो हांगा फैज आसा. फैज, कॅन यू टेल मी वॉट इज गोइंग ऑन? We are having something like a solar day in public astronomical observatory. So we have all come down here next to the new Pato Bridge, and we are trying to map the solar system on a nanoscale. So nanoscale means small scale. So the sun is here. We are going to keep walking, and we're going to place each planet like how it's supposed to be in the solar system. सन जर 1 मीटर आसा जाल्यार प्लॅनेट्स कितले ल्हान आसतले ते आमी पळोवया. मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ आसा हांगा सुंदर ब्युटिफूल. मार्स. ओके, फुडें कोण? Jupiter. किंग ऑफ प्लॅनेट्स ज्युपिटर. ताजे फुडें हो Saturn without rings. सॅटर्न विदाउट रिंग्स. फुडें आमचे गॅस्ट प्लॅनेट्स युरेनस. खंयचो? युरेनस. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट Neptune. ओके. आमचो सन जर 1 मीटर आसा जाल्यार आमचे प्लॅनेट्स कितले ल्हान ताजे फुडें आसा. सो आतां स्केल आमी मॅप करपाक सुरू करया, पण ताजे पयलीं आमी सन ऑब्झर्वेशन करया. पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरीचे कॉर्डिनेटर विदेश खांडेपारकर म्हजे बरोबर आसात. विदेश, हे सनाचो तुमी स्केल ल्हान केला, नॅनो स्केल, म्हणजे एक्झॅक्टली टेक्निकली एक्सप्लेन करू शकता कितें तें? म्हणजे सनाचो जो एक्झॅक्ट डायमिटर आसा अरावंड 139-1300 कितें आसा ते इक्वल टू जर 1000 मिलीमीटर धरले जाल्यार त्या स्केलान बाकीच्या प्लॅनेटाची सायज कितली जातली आणि त्यांचे डिस्टन्स कितले जातले या प्रमाणे ते रिड्यूस केलं. सो बेसिकली आमी सनाचे डिस्टन्स फ्रॉम द प्लॅनेट्स हे आज स्टडी करतले. ओके, सो फर्स्ट प्लॅनेट वचचे पयलीं आमी सन स्टडी करया. कोण सांगतलो सना बद्दल? कोण सांगतलो? विल से सन. वरद, कॅन यू टेल समथिंग अबाउट द सन एज अ स्टार? The sun is a yellow star. It's a medium mass star, and like all other stars, this star will not explode in a supernova. It will turn into it will have a quite pleasant ending like a planetary nebula. So the sun is a ball of hydrogen gas. It is a star. Basically आम्ही ते शिकले. Who knows the temperature of the sun? Anybody? Temperature of the sun? 6,000 degrees Celsius. 6,000 degrees is the temperature of the sun. So आम्ही सनाचे चढ लागीं आसात, म्हणजे पयस वचूया. Let's go a little far from the sun and let us look at the sun. Okay? हांगा टेलिस्कोपूय आसा आणि we are going to do observation. So वरद म्हाका परत सांग, तुम्ही सन ऑब्झर्वेशन म्हणजे कितें करतले एक्झॅक्टली? While looking at the sun, first we have applied a filter because the sun is too bright. We cannot see it with a naked eye. Like while observing the sun, you always see a yellowish spear. Right now it's not a good time as you can't see any sunspots. Usually you can see the sunspots, but right now the sun is not facing the side to us. That's why we cannot see it. सो बेसिकली आम्ही सन ऑब्झर्वेशन करतले. इट इज व्हेरी डेंजरस. तुमच्याकडे जर कितें आसा बायनोकुलर्स, टेलिस्कोप, मुद्दाम हे हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता करूं नाकात. हांगा एक्सपर्ट्स आसात आनी हांगा फिल्टर्स लायिल्ले आसा टेलिस्कोपाक. सो टेलिस्कोपाक फिल्टर लावन आमी सन ऑब्झर्वेशन करतात.
हांगा खूब इंट्रस्टींग एक्टिविटी चालू आसा. सन हांगा आसा जाल्यार मर्क्युरी कितले पयस आसा सना कडल्यान ते आमी मेजर करतात. 43 मिटर्स इतलो पयस मर्क्युरी आसतलो. It is the smallest planet in the solar system. It is also the closest planet to the sun. Although it is the closest planet to the sun, it is the second hottest planet in the solar system So even after being closest to the sun, it is not hot. because of its atmosphere. It doesn't have atmosphere. Okay, तनय great. So आता आम्ही पुढे या विनसाकडे या. ओके, आम्ही आता विनसाकडे पावले. केलिनाकडे विनस आसा. होल्ड इट. या पळय, विनस जर येदो आसा आनी सन इतलो पयस आसा, हांगा सारकें दिसता. सना कडल्यान विनस कितलो पयस आसा ते आमी मेजर केले ऑन अ नॅनो स्केल. हाव मेनी मिटर्स? 77 मिटर्स. सो सन जर थंय आसा 1 मिटराचो आसा जाल्यार 77 मिटर सना कडेन पयस विनस आसतलो. Venus is the hottest planet in the solar system. Then anything else? It has no moons. It is no moon. And Venus is the sister planet of Earth. Okay, very nice. So विनसा बद्दल खूप खबर आसा भुरग्यांक. सो विनस पर्यंत आमी गेले. आता आमची अर्थ थर्ड प्लॅनेट आमी आता वचूया आनी मेजर करूया. आता आमी विनसा पर्यंत पावले. विनस जर सना कडल्यान 77 मिटर्स आसा म्हणजे ऑन अ नॅनो स्केल, जाल्यार आमची अर्थ सना कडल्यान 107 मिटर इतली जाता. म्हणजे सन जर 1 मिटर आशिल्लो जाल्यार सनांतल्यान डिस्टन्स 107 मिटराचेर अर्थ आसतली आशिल्ली. सो आता ग्रुप आमचो मेजर करता अर्थाचे डिस्टन्स 107 मिटर्स फ्रॉम द सन. वचूया अर्थ खंय आसा ती पळोवया. सन आमचो इल्लोसो खूब पयस दिसता आनी हांगा अर्थ आसा. कबिरान अर्थ धरल्या 107 मिटर सना कडल्यान आमची इल्लीशी अर्थ आसा. कितली पयस आसा पळया ती अर्थ. पण दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डिस्टन्स. हेच डिस्टन्साचेर म्हणजे आमी एक्चुअली स्पेसान मेजर केल्यार 150 मिलियन किलोमिटर हेच डिस्टन्साचेर उदक लिक्वीड स्टेटान आसता, म्हणून अर्थार लायफ आसा. कबीर, आमकां अर्था बद्दल कितें सांगूं शकता? Earth is the only planet in the universe which we know which has life. It is located in the Goldilocks zone where life can exist because water is present in all the three states: solid, liquid and gas. ओके, कबिरान सांगलें अर्था बद्दल. अर्थ इज अ व्हेरी डेलिकेट प्लॅनेट. पण आमी ताचे विचार करनात. आमी सगळी अर्थ आमची डिस्ट्रॉय करतात, पोल्यूट करतात. रिमेंबर की आमची अर्थ आसा ही सामकी सामकी डेलिकेट पॉयंटार आसा स्पेसान, आनी ज्या पॉयंटार फक्त लिक्वीड वॉटर एक्झिस्ट आसता. थोडे सुद्दां तुमी डिस्टर्ब केली तेजी बॅलन्स जाल्यार आमचें सगळें लायफ आनी आमी ना जावपाक शकतात. हें लक्षांत दवरात. आनी अर्था कडल्यान सन केदो दिसता तें पळयात.
जर आमचो सूर्य 1 मिटराचो असलो जाल्यार मार्स 163 मिटर पयस आसतलो आणि येदो आसतलो. आता आमकां रहील मार्सा बद्दल सांगतलो. Mars is the fourth planet from the Sun. It is called a red planet because of its red soil. It is after the Mars is the asteroid belt. The Mars is the last inner planet. very good Rahil, very good. ओके कबीर, आम्ही आता मार्सापर्यंत पावले. आता मार्साच्यान आमचे नेक्स्ट टूर खंय वतलो? आम्ही आता एस्टेरॉइड बेल्टार या. ओके, आता आम्ही एस्टेरॉइड बेल्टाकडे या. आमची आज इंटरेस्टिंग ट्रीप जाल्या. एक तरेचो टूर आमी सुरू केला अर्थाचो न्ही, सोलार सिस्टमाचो. सन जर 1 मिटर आशिल्लो जाल्यार आमची सोलार सिस्टम खंय आनी केदी आसतली आशिल्ली हें आमी पळयत आसात. सो आमी मार्सापर्यंत पावले. आता मार्स आनी जुपिटराच्या मदीं एस्टेरॉइड बेल्ट आसा तो एप्रॉक्सिमेटली 200 मिटर सुर्या कडल्यान आसा. एस्टेरॉइड बेल्टा कडेन वचया आनी ताजे बद्दल थोडे ह्या भुरग्यां कडल्यान शिकून घेवया. चला. Hi, my name is Devansh. After 177 meters from the Sun was the fourth planet of the solar system, that is Mars. Now starts our long journey to the asteroid belt, which is 196 meters from Mars. Okay.